नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार हांव दीप्ती काकोडकर अशा टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो संसदेत जाल्ल्या हल्ल्याच्या फाटभुंयेर येता ते अधिवेशनाक वाडयतले सुरक्षा सभापती रमेश तमोडकरांचे आश्वासन मडगांवच्या गांधी मार्केटात सापडले 3 वर्सांचे एक ल्हान भुरगें आवय बापायचो सोद घेवप आसा चालू विजय सरदेसाईची भाजप प्रवेशाची रंगल्यात राजकीय चर्चेचेर पक्षाचो सरचिटणीस कामतीची छाप रोमियो लेक शेकाच्या बेकायदेशीर बांदकाम पर्यटन खात्यान उडयले मोडून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण खात्याची कारवाय सांगे कार्लाचो रस्त्याची जाल्या अवतिकाय ह्या रस्त्यान घेतलो एकल्याचो जीव बेगोबेग रस्तो करचो दुरुस्त थळाव्यांची मागणी आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या फाटभुंयेर मडगांवच्या कदम बस स्टँडाक अच्छे दिन आता खबरो विस्तारान संसदेत जाल्ल्या हल्ल्याच्या फाटभुंयेर येता ते अधिवेशना वेळार विधानसभेत सुरक्षा वाडोवपाची गरज दोनूय सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी उक्तायल्या संसदेत जाल्ल्या हल्ल्याची देख घेवन आमी विधानसभेत सुरक्षा वेवस्था वाडोवपाची थारायल्या तशेंच असल्यो गजाली जावच्यो न्ही म्हणून आमी सादूर रावपाची गरज आसा अशें सभापती रमेश तवडकर हांणी सांगलें फाटी जाल्ल्या संसदेतल्या शियाळ्या अधिवेशनात नव्या संसद भवनात अनवळखी लोकांनी दुवाराचे गंडेल खासदारांचेर मारिल्ले देखून संसदेतल्या सुरक्षा व्यवस्थापनाचेर व्हडलो प्रश्न निर्माण जाल्लो हाचो दोळो घेत गोंय विधानसभेतय अधिवेशना वेळार सुरक्षा वाडोवपाची गरज आसा असो काय प्रश्न आमदाराक विचारलो सुरक्षा एक व्हडली चिंता जावन रावला देखून सरकारान फक्त विधानसभेतच न्हय हेर सरकारी संस्थांनी सुरक्षा वाडोवपाची गरज आसा अशें काँग्रेसीचो आमदार कार्लोस फेरेरान सांगले जाल्यार खुबशे लोक स्वता हजेरी लावन अधिवेशनाचें काम पळोवपाक विधानसभेत येतात तांची खरसाणीन तपासणी जावप गरजेचे अशें भाजपाचो आमदार मायकल लोबन सांगले Parliament attacks where the smoke grenades were thrown during the proceedings. Do you think the Goa government or the speaker should take some precautionary or security measures during the upcoming winter session? See, security has become now a major concern across nations, and terror has no color, no religion, and we never know what are the issues which come up by these people. Sometimes even an innocent prank can prove to be fatal, and therefore I think that security needs to be beefed up, not simply in the assembly but even government installations and government institutions, so as to make sure that people don't come and create a chaos. You would have seen somewhere in Europe, I think in some council, one councillor himself came and he exploded some devices there, and many people were killed and injured. So I think we need to be cautious, and Speaker has already said that he is going to tighten up these measures, and it's a welcome step because we need it, because finally when we go there we also need to be secure so that we don't have someone hurling things at us or trying to injure us or our colleagues or even the staff over there. Yes, Michael Baba, Parliamentan ब्रीज जालो तो आतां आमचे विंटर सेशन येता गोंयचे तुका दिसता सिक्युरिटी मेजर्स वाडोवची आहा म्हणून हांगासर Goa being a small state, and during the session a lot of people want to come and watch the session live. Definitely security wise Goa police should take cognizance of this, what has happened in the parliament, and nothing like this should happen in the within the when the session is on in the Goa State Legislative Assembly. I feel that more security measures needs to be taken, more precautions needs to be taken, and thorough check should be done when you are entering the Goa State Legislative Assembly during the session. जाल्यार सभापतीन विधानसभा सुरक्षेबाबतची दखल घेतल्या
हालींच सभापतीन पोलीस जिल्लोधिकारी आणि हेर खात्याच्या अधिकाऱ्यांची बसका घेऊन विधानसभेच्या सुरक्षेबाबत चर्चा केली. संसदेत जाल्ल्या हल्ल्याचो धडो घेत आमी येता त्या अधिवेशनात सुरक्षा बरीच वाडयतले अशें सभापती रमेश तवडकरान सांगलें. ओके सर तुम्ही सेक्युरिटी रिव्ह्यू मिटींग घेतलेली अपकमिंग असेंब्ली इलेक्शनाक लागून कितें स्पेशल अरेंजमेंट केलं सेक्युरिटीक लागून? स्पेशल आमकां टीम आमी आपयल्ली आसा. तातूंतल्यान फाल्यां 2 दिसां भितर रिपोर्ट येतलो. ते रिपोर्ट कितें करपाक जाय एडिशनल आसा ते फुडल्या 2 दिसां भितर 27-28 पर्यंत जे आसा न्ही स्ट्रक्चर जाता लायता. पूण सेक्युरिटी दृश्टिकोनांतल्यान आमकां दिसतालें की मातशें थोडी दीस स्ट्रेंथन आमकां करपाची आवश्यकता आसा. कारण केन्ना कितें जाय तें सांगपाक येना. पार्लमेंट विशयाचेर त्यामुळे ताजो विशय धरून जे आसा कांय गजाली खंयची गजाल प्रॅक्टिकल आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीर नार्वेकार. मडगांवच्या गांधी मार्केटात 3 वर्सांचे एक ल्हान भुरगें सापडला. हे भुरगे कोणाचे ते गांधी मार्केटात कशें आयले हे विशीं कसलीच म्हायती ना. दुसरे वटेन दक्षिण गोंयच्या एक्काय हॉस्पिटलांत भुरगे शेणिल्ल्याची कागाळ नोंद जाल्ली ना. ताच्या आवय बापायचो सोद घेवप चालू आसा. सकाळी गांधी मार्केटाक एक ल्हान भुरगें व्हेरी स्मॉल अँड ब्युटिफूल हें मेळ्ळां आनी तेका मेडिकलाक व्हेला. भुरगें उलोवपाक शकना, ते फक्त मम्मा पप्पा म्हणटा. आमकां आतां विचार करचो पडलो गोंयांत कोणूय हाडून आपल्या भुरग्यांक सोडटा काय कितें. आनी पेरंट्स जर आसा पुलीस कंप्लेन कित्याक जावना? गांधी मार्केटान मेळ्ळा. जर पेरंट्सांचे कडल्यान ते पावलां थंय जाल्यार पुलीस कंप्लेन जातली आसतली म्हजें भुरगें शेणलां म्हणून. आतां म्हजें मत की पुलिसेन चवकशी करची हे भुरग्याक खंयच्यान तरी पोसपा हाडला काय म्हणून. एडॉप्शन करूच बोवाळ जाला. एडॉप्शन फ्रीली चलता म्हणून गोंयांत. आनी हें सामकें बरें भुरगें, बरें दिसताय बी, एफेक्शनेट. ताका मेडिकलाक व्हेला. ताचे नंतर हांव बी हें करतली, प्रेशरायज करतली पुलिसेक की तुमी फायंड आवट करात ते कशें गांधी मार्केटान पावलें तें. म्हाका दिसता हालींच्या तेंपार कोणूय मनीस गोंयचे भायलो येता आनी हांगा सगळे अत्याचार पळय करपा जाय ते करून वता. आनी हांगा रावता ते भुरगे, ते लोकूय बी एडॉप्शनान भुरग्यांक भायर सावन हाडपाक शकता. हेजे पयले असल्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा. रेल्वे स्टेशनाचेर एक जाल्ली, कोंकण रेल्वे स्टेशनाचेर. तेन्ना म्हाका खबर आशिल्ली कोण एक बायलेक धरिल्ली, ती बायल डिलीट करताली कोण भुरग्यांक पोसपाक. तर म्हाका जाय जाणा जावपाक की हे भुरगे खंयच्यान पावले गांधी मार्केटांत ते. आनी गोंयांत जाता त्यो गोश्टी बायलांक हाडून मारपाच्यो, भुरग्यांक हाडून मारपाचे, हें बंद जावपाक जाय. म्हजी अपील पुलिसेक. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हो भाजपात प्रवेश करता म्हणून राजकीय चर्चेक वता आयला. हाचेर पक्षाचो सरचिटणीस दुर्गादास कामतीन स्पश्टीकरणूय दिलें. आयकात. फेब्रुवारीच्या 6 तारखेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे गोंय भेटेर येवपाचे आसात. तेन्ना ह्याच कारणाक लागून मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्या वयल्यान विजयान कदंब बस स्थानकाची पळोवणी लेगीत केली. आतां ह्याच फाटभुंयेर मडगांवांत वेगळेच चर्चेक वता आयला. हाचेर पक्षाचो सरचिटणीस दुर्गादास कामत कितें म्हणटा आयकयात. दुर्गादास, एक बोवाळ चल्ला की गोवा फॉरवर्डाचो जो सुप्रिमो विजय सरदेसाय आसा तो हातूंत बीजेपीक जॉयन जाता म्हणजे 6 तारखेक जेन्ना PM येता तेन्ना. हाचेर कितें म्हणचें आसा तुमकां? अरे बाबा, अशें कांयच ना. हे काही विघ्न संतोशी लोक असतात पळय आनी व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी हय हाजेर हे सर्क्युलेशन चालू आहा. ओके. आतां कितें आसता राजकारणांत तुका ट्रॅक्टर आसतात न्ही. बरोबर. जितलो मनीस परफॉर्म करता तितले मनशाचो दुस्मान चड. ते असले सगळे राजकीय स्टंट करतात. आमकां कितें पिशा लागला? येणाऱ्या विधानसभेची तयारी पूर्णपणे केल्या आमच्या अध्यक्षान. ओके. तुमच्या विधानसभेन कळटले न्ही. बरें बरें. येस. हे कितें आसता, व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी आसा पळय, हे सगळे व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटीचो खेळ. सो तुमी जॉईन जावपाचें बी अशें कांय ना बीजेपी? काय ना पिशा लागला. ओके. बुधवाराक विजय सरदेसाय हांणी KTC बस स्टँडाची पळोवणी केली. ताच्या नंतर तांणी बसींतल्यान एक फेरफटका मारलो.
ही पळोवणी करपाचें कारण म्हणल्यार 6 तारखेक जावपी मोदीची सभा, PM मोदीची सभा जी फातोर्डेच्या KTC बस स्टँडार जातली आनी ताका लागून KTC बस स्टँड शिफ्ट करपाचो आसा. ही सगळी पळोवणी करतकीर एक चर्चेक उदाहरण आयलें म्हणजे विजय सरदेसाय BJPक जॉयन जातलो काय म्हण. आनी हाका लागून वेगवेगळी चर्चा स्टार्ट जाली. वॉट्सॅपार मॅसेजी येवपाक लागल्यो. काँग्रेस पार्टीन आपली ट्विटी शेअर करपाक स्टार्ट केले. आनी आतां आमी जेन्ना गोमंतक टीव्हीक विजय सरदेसायाक कॉन्टॅक्ट केलो की ताणें सांगिल्लें आसा की ही सगळी अफवा आसा ती काँग्रेस पातळीतात. त्याच बरोबर गोवा फॉरवर्डाचे जनरल सेक्रेटरी दुर्गादास कामत हांचे कडेन आमी कॉन्टॅक्ट केलो. ताणें सांगलें की आमची पार्टी कोणाक जॉयन जावपाना. आमची पार्टी फूल स्विंग, आमचो प्रेसिडेंट पार्टीचो विजय सरदेसाय हो फूल स्विंग येणाऱ्या असेंब्ली सेशना भितर जे गोंयकाराचे प्रश्न मांडपाक जे आसात ताका लागून काम चालू आसा. आनी हातूंत भितर ताणें सामकें आपल्याक हें केलां आनी खंयचेच पार्टी BJP खंयचे पार्टीक जॉयन जावपाचें कांयच ना. ह्यो सगळ्यो अफवा अशें म्हणून ताणें ह्या चर्चेचेर पूर्णविराम दिलो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू. रॉबर्ट कुतिनो आणि आंतोनियो डिसुझांच्या रोमिओ लेक ह्या शेकाचे बेकायदेशीर भाग पर्यटन खात्यान शेनवारा मोडून उडयले. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिल्ल्या आदेशाप्रमाण पर्यटन खात्यान ही कारवाय केली. वागातोर ओझरात बीच लायनी तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता. आंतोनियो आणि डिसोजा हांचे इल्लिगल जे बेकायदेशीर बांदकाम आसा जेंचे रेस्टॉरंट जे जावन आसा रोमिओ लेक हाचे इल्लिगल बांदकामीचेर आयज बॉम्बे हायकोर्टान अशी एक ऑर्डर पास केली. ती म्हटल्यार डेमोलिशन करपाचे जे एन्क्रोच केल्ली जी काही जागा आसा रोमिओ लेकची आयज सकाळच्या टुरिझम डिपार्टमेंटाचे कर्मचारी थळाव्या जाग्याचेर उपस्थित आसात. आयज तेंच्या कडल्यान हे जे डेमोलिशन आसा ते सकाळ पासून हांगासर सुरू जाल्लें आसा. अंजुना वागातोरच्या लोकांची काही अशी तक्रार आशिल्ली की ह्या वाठारांत जे चलपी जे शेक काही रेस्टॉरंट आसात तेंचे जे लावड म्युजीक आणि लेट नायट चलणारे कारणाक लागून खुबश्यो अशी तक्रार आशिल्ली. त्याच कारणाक लागून आणि कमर्शियल ज्यो काही एक्टिविटीज ह्या भागांत घडटात ताकाच लागून आयज बॉम्बे हायकोर्टान रोमिओ लेक हे जे रेस्टॉरंट आसा हे जे शेक आसा तेचेर आयज डेमोलिशन ऑर्डर पास केल्ली आसा. त्याच संदर्भात टुरिझम डिपार्टमेंटाचे जे कर्मचारी तशेंच अंजुना पुलिसाचे जे फ्लाय स्क्वॉड आसात जे पुलीस स्टाफ आसात तेय थळाव्या जाग्याचेर उपस्थित आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा वसंत. गोंय स्वातंत्र्य जावन 62 वर्सां पुराय जाली तरी लेगीत उदक रस्तो लायटीचो प्रश्न अजून मेरेन सुटावे जावंक नात. गोंयांत असे कितलेशेच वाठार आसात जातूंत अजून मेरेन लोक उदक लायट आनी रस्त्याक लागून त्रास सोंसतात. सांगे कार्ला वाठारांतल्या रस्त्यार एका जाणटेचो जीव घेतलो. पळयात सांगे म्हालांतल्या कार्ला वाठारांतलो खाशेलो रिपोर्ट. सांग्या कार्ला वाठारांतल्या रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्ली आसा. ह्या वाठारात 100% लोक अनुसूचित जमातीचे राबितो करून आसा. मातशी थंडी आनी जोर येयलो जाल्यार 35 किलोमीटर पयस केप्यां भलायकी केंद्रात वचचें पडटा. कांय दीस पयलीं पैक गांवकर वाठारांतल्या एकल्या मनशाक काळजाचो आताक आयलो. पूण रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्ल्यान एम्ब्युलन्स गांवांत येवपाक शकना. देखून एम्ब्युलन्स चलोवपी ड्रायव्हरान कार्ला गेटीचे दुयेंतीक हाडपाक सांगले. दुर्दैवाची गजाल म्हळ्यार एम्ब्युलन्सीन स्ट्रेचर नाशिल्ल्यान बांबूचो आनी कांबळीचो उपेग करून 3 किलोमीटर चलत व्हरचो पडलो. थंय पावता म्हणसर ताका मरण आयलें. पयर म्हागे काका हार्ट एटॅक येवन तो एक्सपायर जालो. तो सांजे वयर बसलो आसतना ताका हार्ट एटॅक येयलें. मागीर आमी एम्ब्युलन्साक कॉल केलो बेगीन अशें हांगा सिरियस अशें आहा. मागीर एम्ब्युलन्स म्हणपा लागली आमी वयर रस्त्याक घालना ते आपूण नाण्या घोटना रावता म्हणपा लागली तुमी हाडा ताका. आमी सिरियस आसल्या म्हणटना आमचे कडेन ऑप्शन कांय नासलो. आमी ताका जाता तितलें आमच्या फाटल्यान जाता तितलें आमी घेतले ताका चादरां घातलो आनी जाता तितलें फास्टॅग घेवन गेले. आमी वयता आसतना पांयां आमगेल्या ना चप्पल आसलेली ना कांय ना. कितें आमकां कितें धरून तर ताका जीव भरल्या पुरो जाल्लो. आमी जाता तितलें आमी थिंगा बेगीन पावपा ट्राय केल्ले. पांयां चप्पल ना कांय ना. तुमी पळोवंक शकता म्हाज्या पांयां सुद्दां अजून अपो फातोर भरलो आहा. अशें करून आमी ताका जाता तितलें 1 वरा भितर पावयलो. चलत व्हेलो ताका आमी गाडयेन न्हू. मागीर थंगा पावता तेन्ना आमकां म्हणपा लागली तो ना म्हणपा लागली. अर्द वर पयलीं जालें हें जालें म्हणपा लागली. आमी खंयूय तर आमकां होप आसलेलो की तो जातो म्हणून आमी जाता तितलें आमचे कडेन फास्ट व्हेलें. जर हो रस्तो आयज आसलो जाल्यार म्हाका दिसता मागीर काका आयज आमचे बरोबर आसतालो. हांव गोवोरमेंटा कडेन इतलेंच सांगूंक सोदतां जाता तितलें बेगीन हो रस्तो कराय. ना भुरग्यांक हांगा त्रास, ह्या जाणटेल्यांक त्रास,
हे सदां लोक हे आहा ते येत वचपाचे तांकांय त्रास. प्लीज हांव पांय पडोन तुमकां मागता हो जाता तितले बेगीन रस्तो करून दिवचो आमकां. व्हिडिओ वयता इस्कोलाक कोळंबा ते सकाळ फुडें संक वयता त्याक म्हणटा गये दुकर वाघ मग एकले वयत न्हू तें आमी वसोंक पडना येवंक गेल्यार येवंक त्रास जाता मग वसों ना सारकें आनी त्रास कितें गाडी बिडी हाडूंक मेळना न्हू आमकां गाडी आसून हाडूंक मेळना. पयलीं सांगलें तांकां ते हांव नासलो दिसा पूण हांव सांगलें मुगो आमदार न्हू एक फावटी येयल खंय थिंगा कितें करता म्हूण सांगलो आनी गेलो तेजे थंड ना आतां. भुरगीं ह्याच रस्त्या वयल्यान शाळेत यो वच करता. खंयच्याय रानटी जनावरांन हल्लो करपाची घडणूक घडपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. देखून अशा तरेची वायट परिस्थिती परत उप्रासली तर ह्या सगळ्याक जापसालदार कोण थारोवपाचो. ताका लागून बेगोबेग ह्या रस्त्याची दुरुस्ती करून दिवची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी प्रशासन तशेंच सरकारा कडेन केल्या. आमी सकाळीं 4 उठ्ठा मरे आमगे एक भुरग्यांक आमी 6:30 पावोवपा वयता. 6:30 पावोवं वयता परत सांजे मागीर 7:30 तांकां हाडूंक वयता परत 7:30 ती परत घर पावता. आतां रस्तो जर सारको आसल्यार आमकां वचों नाका आसलें न्हू सायकली येवपा सारकी जाल्यार सदां आमकां वचों नाका आसलेलें. स्कुटरी येयना मोटरसायकली येयना कांयच येयना एक बरें ना जाल्यार सदां गाडी सुद्दां येवपाक कसता कोण घालना गाडी पळय हें करपाक. आतां हे दोळ्ळे फोंडारे पडले आहा आनी कोण कशें म्हणून व्हरता तांकां भुरग्यां आनी हाडटलो आनी वाटेर चलोन तांकां धाडपा म्हणल्यार गय येता दुकर येता वाघ येता ताका लागून ती भुरगीं भिता. परत सांजे आमकां हाडूंक पडटा पळय मागीर सकाळीं पावोवपाक आनी परत सांजे हाडपाक आमगे त्या कोता दीस वयता पळय आमकां काम करूंक मेळना कांय करूंक मेळना. पयर एकटो पळय खुर्ची बसली कडेन न्ही जालो आमी कांबळी घालून गुटलान तांकां व्हरता वाटेक. तितली लोक म्हण आसा व्हडलो मनीस तो ताका वाटे व्हरता आतां वाटे हें जालें पळय ते गाडी आपयल्या ती गाडी वयर येयना म्हण सांगो लागले ते जायना म्हण सांगो लागले ते मागीर व्हरता वाटे तो हें जालो कांबळी घालून वयलो आमी हें करून पळय मागीर कोण एक मनीस हें करना. आतां तुमच्यांनी रस्तो करूंक जायना जाल्यार आतां आमकां हेलिकॉप्टर धाडाय तेणी पण आमी वयता उडोवन. गोंयचो सरकार म्हणटा गोंयची उदरगत जायत आसा पूण ही उदरगत समज गांवांनी पळोवपाक गेले जाल्यार खंय तरी उदरगतीचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. हांव आसा कल्ला ह्या गांवाक हो सांग्याचो एक तुमी लास्ट गांव सुद्दां म्हणूंक शकतात. ह्या गांवाक हांव आसा आनी ह्या गांवाक येवपाक सद्या जो रस्तो 10 वर्सां जाली जे लोक हे कल्ला गांवाचे लोक डिमांड करतात की हो रस्तो करात. हे रस्त्याक मोठे खणारे पडले आसा. हे रस्त्याक लागून कोणाक गाडी सुद्दां व्हरपाक मेळना. 3 किलोमिटर हो रस्तो आसा. हेचे खरें डांबराची गरज आसा. हे रस्त्या वयल्यान स्कुलाक भुरगीं वयता. कोणी सपोज इमर्जन्सी जाय जाल्यार एम्ब्युलन्स येवपाक सुद्दां ह्या रस्त्या वयल्यान मेळना. आनी बाकीचे जे लोक हांगच्यान हे 3 किलोमिटर रस्त्या वयल्यान जेन्ना वयता कामाक वयता तांकांय सुद्दां खूब त्रास जातात. अशेच एक घटना 5-6 दीस पयलीं घडली. हांगचोच एक पायक गांवकर जो एक गांवांतलो एक 65 वर्सांचो दादलो जेन्ना ताका हार्ट एटॅक येयले तेन्ना ताका खंय तरी व्हरपा खातीर जेन्ना एम्ब्युलन्स आपयल्ली एम्ब्युलन्स ह्या 3 किलोमिटर रस्त्याचेर येवपाक तयार ना जाली आनी त्या खातीर हे जे पायक गांवकर जे आसलेले ताका हे लोकांनी खंय तरी चादराक कोण्याक बांदून थंय व्हरपाचो प्रयत्न केलो पूण ताका खंय तरी वेळ जाल्ल्या कारणान ताका खंय तरी मरण येयलें. आनी तुमी म्हाज्या सायडीन पळोवंक शकता तेजीच ही आवय आसा आनी तेंची परिस्थिती सुद्दां पयली जाल्यार एकदम बिकट आसा. आनी अशे गांवांनी सपोज अशे लोक मरपाक लागले जाल्यार फुडले जे पिढी तेंची आसा ती अशीच जगतलो काय कितें असो एक क्वेश्चन जे मार्क आसा तो उबो जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर कवरेज सतरकर. 6 फेब्रुवारीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंय भेटीचेर येतात. मडगांवात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची विकसीत भारत संकल्प यात्रा ह्या मोहिमेक वरवीं खासा मडगांव कदंबा बस स्टँडाचेर सभा जातली. सभेच्या फाटभुंयेर बस स्टँड तशेंच ह्या बस स्टँडावेली दुकानां 2 ते 8 फेब्रुवारी ह्या काळात बंद दवरतले. तशेंच कदंबा बस स्टँड नितळ करपाचें काम सध्या नेटान सुरू आसा. 9 तारखेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंयांत येतात आनी तांची मडगांव बस स्टँडार सभा जातली. विकसीत भारत संकल्प यात्रा हातूंत भितर ताजी हांगा सभा जातली आनी ताका लागून हांगा बस स्टँडार जोरान तयारी चालू आसा. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हाजेर पूर्ण नजर दवरून आसा आनी सगळीं डिपार्टमेंटां हांगा कामाक पेटल्यात. आतां सद्याक आमी पळयत आसात ते अंतरराज्य बस स्टँड म्हणजे हांगा बॉम्बे पुणा वचपाच्यो ज्यो बसी आशिल्ल्यो त्यो पार्क करताल्यो त्यो हांगच्यान सद्या शिफ्ट केल्ल्यो आसा आनी त्यो HGPDA पार्किंग ग्रावंड आसा हांगा सायडीकच थंयच्यान आतां ऑपरेट करपाक स्टार्ट जातल्या.
1 फेब्रुवारीच्यान जो KTC बस स्टँड आसा, जो आमच्या राज्यांत गोंयच्या ज्यो सेवा पुरयतात, ज्यो बसी येतात वेगवेगळे कडल्यान मडगांव बस स्टँडाचेर, त्यो शिफ्ट केल्ल्यो वतल्यो आनी हो बस स्टँड कंप्लीट बंद आसतलो 8 ते. त्यो हांगच्यान ताका एक SG सागाचो जो ग्रावंड आसा स्विमींग पुलाच्या सायडीक, त्या मेकळी जागेक भितर थंय तो बस स्टँड शिफ्ट केल्लो वतलो. आनी आतां हांगा जे हॉट मिक्स जंय जाय थंय हॉट मिक्स केल्ले वतले. बस स्टँडाक एक नवी जळारी दितली. त्याच बरोबर हांगची जी शॉपां आसात बस स्टँडाच्या सायडीक, ती शॉपां 2 तारीख ते 8 तारीख म्हणल्यार बंद उरतली. आतां हांगा PM मोदीली जी मिटींग हे आसा ती ह्या स्पेसीर जातली आनी हांगा आयच्यान सगळें निवळ करून ताजे नंतर स्टेज घाल्ली आनी स्टेजीचेर आनी माटो जो पॅन्डल लागतलो तो घाल्लो वतलो, अशी म्हायती आमकां मेळिल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकाणेकर. फाटल्या दिसांनी भोवमा रस्तो रुंदीकरण प्रकरणात 22 नागरिकांक अटक जाल्ली. हे संदर्भात भोवमा रस्तो रुंदीकरणात थळाव्यांक विश्वासात घेवचे अशी मागणी ल्हान धरून भोमाकारांनी शुक्रारा पत्रकार परिशद घेतली. 22 नागरिकांक दिल्ल्या कारणां दाखय नोटीशेक भोमाकारांनी एकठांय येवन आव्हान केलें. आयज आमकां फ्रिडम ना खंयच, कित्याक आमी जे दिसा 22 तारखेक इतलो मोठो पोलीस फोर्स जो जशें पळय एक सैन्य वयता पळय वराक, तशी सगळे डेप्युटी कलेक्टर, मागीर तो पुलीस, मागीर ते PWDचे ऑफिसर 100-150 पुलीस घेवन आमच्या गांवांत भितर सरले 20 तारखेक डिसेंबराच्या. अरे जेन्ना आमी तुमचे कडेन 1.5 वर जाले मागणें करता, बाबा सविस्तर आमकां जो अलायनमेंट तुमी काडला तो अलायनमेंट दाखया म्हणून, जाल्यार आयज तुमी आमचेर जबरदस्ती करपाक पावली. आयज जे 22 जाणांचेर तुमी ही जी 22 जाणांची नांवां घालून हांगा आमकां ही 22 जाणांची जी नांवां तुमी दिल्या पळय आयज, आनी आमकां 107 कलम लायला. 20 तारखेक तुमी आमकां डिटेन करता आनी तुमी सांगता आमचे कडेन फूल रिकॉर्डिंग आहा सगळें. ज्या दिसा ही गोश्ट घडली त्या दिसा आमी वायट कांयच करूंक ना. आमी आमचो 1.5 वर्स जालो हो मुवमेंट चालू आसा, योग्य पद्दतीन चालू आसा. कोणेच गोंयच्या लोकांना आमकां सांगचे खंयच आमी दंगामस्ती केल्या, खंय कोणाक गाळी मारल्यो, जावं खंय कितें आमी वायट कर्म केलें. आमकां आतां जवळ जवळ 8-9 म्हयने माहितीच जातले. आमी रस्त्याक लागून हो वर्सूच धरपाचें. आमी आतां रस्त्याक लागून सरकारा कडेन मागणें कितें तरी मागतात, बाबा आमकां रस्तो खंयच्यान तो दाखयात, कितलो रूंद जातलो जावं कितें जातलें तें तरी दाखया. आमकां कितेंच दाखयनात ते अजून सुद्दां कोण. आनी 33 MLA आमचे आसात सद्या खंय तेजे कडेन, पूण तितूंतलो आमकां एकटो कोण मेळपाक सुद्दां येना, कितें सांगपाक सुद्दां येना. गोंयचे आमचे तेच करता. आमकां फाल्यां तुमकां मेळोवन दिता, परवां तुमकां मेळोवन दिता. अजून सुद्दां आमकां तेंची भेट करून दितली ना. पयर आमी आतां तेणें सांगले त्या प्रमाणे आमी असलेच रस्त्यार गेले तेन्ना हांवें विचारलें तांकां, तुमी आमकां 60 मिटर मेजून दाखयात आनी तुमचें कितें आतां दाखया आनी तुमी मेजा. आमी घरा वयता, आमी झगडना. आनी हें विचारलें म्हणटकीर आमकां सगळ्यांक बायलांक भुरग्यांक जाणट्यांक म्हाज्या आतां 71 इयर्स आमकां सगळ्यांक आतां भितर उडयलें. आनी आतां तेणें सांगलें 71 इयर ऑल्सो काय नोटीस येयला? हय नोटीस येयला. आनी आतां तेणें आमकां कितें सांगलें तेजेर 10,000 बॉन्ड दवरा म्हणून. आमी आतां खंयचें बॉन्ड दवरपाचें? आतां आमी बॉन्ड दवरूंक शकता कशें? तुमी आमकां एक म्हयन्याक 2,000 रुपया कितें दितात ते 5 म्हयन्या वांगडाच दियात. आमी ते बरोबर करतात ते. आनी आमकां उपाय ना, कित्याक आमचे कडेन कामूय करूंक जायना. आमी थकले आतां काम करून. आनी आमकां कितें म्हणटा तरी दाखयात तुमी, कितें एक तरी फायनल करा. तुमी कितेंच करा, येता हें वयचें ना तें वयचें ना. आणि आमचे हे दादल्यांक तुम्ही फाटी काढला पळय, आमी सगळी बायलां पळय ती तेंच्या फाटी रावतली कळ्ळें. आदले आमदार नरेश सावळ हांचे फाटोफाट दिवचल मतदारसंघातल्या मोगोच्या कार्यकर्त्यांनी मोगो गुडबाय केले. शुक्रारा सांजे दिवचले घेतिल्ले पत्रकार बसकेंत युवा महिला मेळून सगळ्या समर्थकांनी सामुहीक राजीनामो जाहीर केलो. दुसरे वटेन मोगो सोडपा फाटलें कारण स्पश्ट करतनाच मोगोच्या ढवळीकार भावांची कारस्थाना उक्ताडार हाडटलो अशी शिटकावणी नरेश सावळ हांणी दिली. एका उतराचेर तुम्ही सगळो पक्षाचो त्याग केलो. जर आमच्या भुरग्याची कामां जायना, जर आमकां डेव्हलपमेंट ना, आयज ज्या पक्षान आमची कदर ना त्या पक्षाची आमकां गरज ना, हे सगळ्या लोकांक दाखोवन दिलें. हे महत्वाचें. आयज आमी पळोवया, आमी जे प्रश्न केले त्या प्रश्नाचे कोणी लेच्या पेच्यान आमकां उत्तर दिवपाची गरज ना. जर तुमकां जर दिसता खरेंच जर मतदारसंघात येता आसतना तुम्ही जर त्या कमिटीक सांगपाक जाय आसले, हांगासर लोकल लिडरांक सांगपाक जाय आसले अशें तुमकां जर लिडरांक दिसता जाल्यार तेजें उत्तर तुमी दितले. सुनील ढवळीकर दितलो, दीपक ढवळीकर दितलो. बाकीचे कोण ते बाकीचे आसता पळय लेचे पेचे तेंच्या कडेन उत्तर आमकां नाका. अजून खुबश्यो गजाली आसात तेजो उलगडो म्हटलो हांव. हांगासर हांव इतलेंच उलयतां, आमी चड हार्श अशी भाशा वापरूंक ना.
पण तरी सुद्धा ह्याच्यापेक्षाही हार्श आणि कडक भाषा वापरपाची ताकद आमच्याकडे आसा आणि हेंका सुनील ढवळीकर आणि दीपक ढवळीकर उभ्या गोंयान आमी उगडे पडटले. आमकां अशें दिसता की आमचे MG पक्षाचे मिनिस्टर सत्ता भोगता आणि MG पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचो ट्रान्सफर जाता. कितले वायट दिसतले की आमचे भुरगे आमकां लागून अहोरात्र झटले, तांकां आयज काणकोणा मडगांव अशा मडगांव ह्या जाग्यांचेर ट्रान्सफर केलो वयता आणि जेन्ना भाई पाठपुरावो करपाक वयता तेन्ना भाई खंय तरी सायडलायन केलो वयता. हेचे उत्तर सगळ्या कार्यकर्त्यांक जाय आसले. हेचेच एक भाग म्हणून भाईंचो निर्णय घेतलो 18 तारखेक, तेचे आमी समर्थन करता आणि ह्यान फुडें जे भाई थरयतलो, भाईची दिशा ठरयतलो त्या वाटेन आमी वयतले अशें ठामपणे आमी सांगता. हे नासतना ह्या हितून आयज तेंच्यांनी स्वामी विवेकानंदांचो जो असो पुतळो हे केलो ते आयज कोणूच जमोवंक ना. हेजे हांव खरेंच अभिनंदन म्हणटा भाई. आणि त्याच बरोबर आयज जी कितें कामां जावपाची आसली ती सगळी कामां आयज रद्द जाल्यार कित्याक भाई निवडून येवंक ना म्हणून. पण जे भाई डिसिजन घेतला तेच्या बरोबर आमी सगळीं बायलां आणि सगळो हो लोक आसा, आयज हो जो लोक आसा हे भाईचो लोक आसा. हे खंयच्या पक्षाचे न्हू तर नवो पक्षाचे, पण हे भाईन जमयले लोक आसा ते खरेंच बरें दिसता. आयज सगळीं तुमच्या वांगडा भाई ज्या जाग्यार वयतलो जे भाईचे निर्णय आसतले ते आमचे निर्णय आसतले अशें हांव म्हणटा. अनुसूचित जमातीचे लोक कितलीशींच वर्सां जालीं राजकीय आरक्षण मेळचें देखून प्रयत्न करतात, पूण धनगर समाजाक अनुसूचित जमातीन आरक्षण दिवचें अशें विधान कला आनी संस्कृती मंत्री आनी प्रियोचे आमदार गोविंद गावडे हांणी केलें. तशेंच सगळ्या राजकीय पक्षांनी तेंको दिवचो अशें उलोवप तांणी ह्या वेळार केलें. आदरणीय सोनिया मॅडम की ह्या जो घटक जो आसा तो धनगर समाज जो संबंध गोंया भितर जो आसा त्या धनगर समाजाक अनुसूचित जमाती भितर त्यांचो समावेश जावपाक जाय आणि ठणकावन आणि म्हाका दिसता व्हडल्या पत्रांनी ते हायलायट जाल्ले आसात. उटा संस्था ज्या वेळाचेर डेलिगेशन घेऊन जेन्ना दिल्ली गेल्ली आशिल्ली त्या वेळाचेर आमी एक शब्द सांगिल्ले, म्हजे तोंडांतल्यान आयिल्ली उतरां आसलेलीं की घडये अनुसूचित जमात गावडा कुणबी वेळीप ह्या समाजाच्या पेक्षा ह्या धनगर समाजाक राखीवतेची चड गरज आसा हे ठणकावून सांगणारो 2009 गोविंद गावडे. आज ज्या वेळाचेर ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाची फाटल्या फावटी म्हज्या हातान संदी आयिल्ली त्या वेळाचेर बऱ्योचश्यो स्किमी ह्या लोकांक सुद्दां मेळच्यो म्हणून हर तरेचो प्रयत्न करून तांकां आज लाभ मेळिल्लो आसा. म्हाका दिसता हो जो समाज जो आसा तो समाजाक मुखार तातूंतल्यान शिक्षण घेवन मुखार येवपाक जाय आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान म्हजो प्रयत्न आसा. आज ज्या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्तान किंवा ह्या प्रजासत्ताक देशां भितर आज आमी वावरतात, आमकां डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान दिल्ले विचार जे आसा ते खूब महत्वाचे आसा. प्रत्येकाक उलोवपाचें स्वातंत्र्य, प्रत्येकाक आपलें मत व्यक्त करपाचें जें स्वातंत्र्य जें आसा तें मेळपाक जाय. इक्वेलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. इन्व्हेस्ट गोंय 2024 व्यवसाय वाढ नाविन्या खातीर इन्व्हेस्ट गोंय 2024 मुजरत नोंदणी करात. उद्देगा विशीं म्हायती दिवपी खासा सत्र, उद्देग जाळवणदारां वांगडा नेटवर्किंगाच्यो संदी